संजय स्कूल फॉर स्पेशल एड्युकेशन ह्या भुरग्यांक परमनंट जागो ना. वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट हे जावपाक जाय म्हणून आमी वावुरता. खूब भासाभास एसेंब्लीन जाल्ले आहा की ह्या स्पेशल चिल्ड्रनाक आमी एक परमनंट जागो दिवचो आनी तांकां ट्रेनिंग दिवचें, वोकेशनल ट्रेनिंग. आनी ते जे वस्तू जे तयार करतल्यो, जावं तो पेंटींग, कोण आर्टान बरो आहा पेंटींग, कोण एम्ब्रॉयडरी, कोण मशिनाचेर काम करतले, सिवींग मशीन कितें कपडे शिवपाक, कोण हँडीक्राफ्ट्स करतले, कोण आनी कसले वस्तू कार्पेंट्री करतली, कोण कितलेच भाशेचे तेंचे भितर हें आहा, आर्ट आहा. ही आर्ट म्हाका दिसता लोकांक कोणे पावपाक जाय. त्या खातीर आमी PDA कॉलनीन नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो जागो आहलो 3000 स्क्वेअर मिटर आमी तांकां दिवपाचो डिसिजन घेतलेलें आहा कालचे मिटिंगेन. काल NGPDAची मिटींग जाली, मिटिंगेन डिसिजन जालें आनी हें डिसिजन तांकां कम्युनिकेट करतले आमी आयदर थ्रू एड्युकेशन डिपार्टमेंट और थ्रू सोशल वेलफेअर. वी वील गिव दीस हँड ओवर दीस प्लेस टू देम. तांकां बरी बिल्डींग बांदपाकूय GSIDC इज प्रिपेरींग अ प्लॅन. सो इमिडिएटली हेचें काम स्टार्ट जावचें म्हणून म्हाजी मागणी आहा. आयदर गव्हर्मेंट बिल्ड्स दीस बिल्डींग और अंडर CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी आमच्या गोंयांत मोठे व्हडले बिजनसमॅन आहा, 5 स्टार हॉटेलां आहा, ते कोणूय बांदून दितले. कित्याक हे स्पेशल चिल्ड्रनाक सगळे ट्युरिस्ट हॉटेलांनी टॅक्सीवाल्यांक सगळ्यांक सांगपाक जाय की हिंगासर तुमी ट्युरिस्टांक घेवन येवचे. हिंगा स्पेशल चिल्ड्रन जे हँडिकॅप चिल्ड्रन आहात ते वस्तू तयार करून थिंगा विकतल्यो म्हणून. थिंगा आर्ट गॅलरी खंय आसतली ती. सो हे पयशे तांकां म्हाका दिसता तेंचे वखदांक आनी कितें कितें वस्तू तांकां गरजेक पडटले. आनी तेंची पेरंट्सूय खोशी जातली की आमची भुरगीं आख्खो दीस मॉर्निंग सकाळीं 9:30 ती सांजे 5:30 पासून थिंगा स्कॉलान आहा, वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटान आहा, कितें तरी करता आनी आपल्या ओन पांयाचेर उबे रावपाक ती काम करता.